पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचो विशय गोंय तृणमूल काँग्रेस लावन धरतली. पक्षाच्या जाळवणदारांनी सांगलां. हे बांदकाम म्हणल्यार एक फ्रॉड आनी गोंय सरकाराचें नाकर्तेपण, तृणमूलान म्हटलां. तृणमूलाची खासदार मोहआ मोइत्रान पार्लमेंटान 0 आवराक हो प्रस्न काडिल्लो. ASIन ते बांदकाम मोडपाची ऑर्डर दिल्या अशी जाप त्या वेळार किशन रेड्डीन दिल्ली. पूण कितेंच कारवाय जाली ना. आयकात तृणमूलाच्या जाळवणदारांक. जो मुद्दो आसा तो म्हणजे आमच्या गोंय राज्या खातीर अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो. तो मुद्दो म्हणजे ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीन जाका युनेस्को रिकॉग्निशन आसा ते हेरिटेज सायटीन जो इलिगल बंगलो गेली त्या इलिगल बंगल्याच्या विरोधात गेले कित्येक म्हयने एज्युकेशनां चालू आसा. गोंयभरचे लोक त्या मुद्द्याक तो बंगलो केन्ना डेमोलिश जातलो म्हणून आतुरतेन वाट पळयता असो हो मुद्दो. आणि त्या मुद्द्याचेर गोवा TMC अत्यंत सिरियस आसा आणि गंभीर आसा. म्हणूनच आमचे TMC ची लीडर आणि मेंबर ऑफ पार्लमेंट मॅडम मोहआ मोइत्रान ज्या वेळार 0 आवरान पार्लमेंटान हाजेर एक क्वेश्चन रेज केलो आणि त्या क्वेश्चनाक जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टर किशन रेड्डीन जे उत्तर दिले ते म्हणजे की ASIन ते ऑलरेडी डेमोलिश करपाक ऑर्डर इश्यू केल्ली. आता आम्ही ह्या गोष्टीचेर परत एक लोकांसमोर हाडपाक सुद्धा काही गोष्टी आणि सरकारा समोर एक काही गोष्टी दवरपाक सुद्धा म्हणजे ह्या जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते इट इज अ कंप्लीट फ्रॉड. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.